अरे कितने दिशा नहीं रहे सेप्टिक टँक आला पळय ते वेस्ट वॉटर ते जमनीन जिरता आनी ते कदंबा प्लेस दोंगरार जमनीन जिरता पळय ते आमच्या तळयेंनी आमच्या तळ्यांनी आमच्या बांयनी वता उदक चिमला येवन पळय आमच्यो कदंबा प्लेस इतलें डेवलपमेंट जाला दोंगराचें डेवलपमेंट जाला सगळी वयली घाण आमकां सुकयल्या लोकांक घेवची पडटा सगळ्यो तळयो पेल्या सगळ्यो बांयो पेल्या पयलीं एक मेळशी झर आशिल्ली ती त्या झरीचें उदक वखदां उपयोग जातालें जेन्ना मेळशे मिलिटरी कॅम्प आयलो ती झर पार पडली आतां कदंबा प्लेस इतलें डेवलपमेंट जालां सगळी घाण तळ्यान वता आनी पयर पेल्यार सद्या आमचे एस.टी. कम्युनिटी लोक आसा पळय ते तळ्याच्या उदकां भाजी कितें पिकयता आनी ते पोट भरता पूण फाल्यां ते तळे पेल्यार जाले फुडल्या पिळगेक कितें आज ह्या जन्माक आमचे देवाचे पिळगेन पयशे आसा फुडल्या जन्माक हांवूच एस.टी. कम्युनिटी जल्माक आयलो आनी हांवूय गरीब जालो म्हाका भाजी रोवंक जाय कितें रोवन पोट भरूंक जाय आतां तळे पाड पडल्या आज देवाचे पिळगेक हांव व्हडल्या समाजान जल्म आयलो म्हजे पयशे आसा फुडल्या जल्माक जावं एस.टी. कम्युनिटीन जल्माक आयलो आनी पयशांक पातयेर जालो म्हाका थंयच भाजी रोवंक जाय आनी त्याच तळ्याच्या उदकांत ती पिकोवंक जाय म्हणून ते तळे सांबाळूंक जाय आज देवाचे फुडें म्हजे जाणट्यांनी जोडलेलो पयसो आसा पूण फुडल्या जेन्ना हांव परतो बामणागेर येतलो काय एस.टी. येतलो तें खबर ना म्हणून ते तळे सांबाळ फुडले पिळगेक सांबाळपाचें लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तो स्वताच भिला तो जेन्ना खूब पयलीं सी.एम. जालो पळय तेन्ना बामणाची गरज ना म्हणली बामणाची गरज ना सगळे बामणांक काडले मागीर ताणें ओपोजिशनाची गरज ना म्हणली सगळ्यांक रुलेरान घेतले आतां कितें दोंगर काबार करची ती गरज आसा भिवपाची गरज ना म्हणटा बरें आसा दोंगरूय काबार करची ओपोजिशनाची गरज ना म्हणटा सगळ्यांक रुलेरान उरता ओपोजिशन गरजेचें आसा पयलीं म्हाका डिफिकल्टी आसताली पळय म्हजे प्रश्न तोच जमनीन मांडटालो इतलें बरें करून
सध्या हे तुम्ही पळयता ते विज्युअल्स जे युनिटी मॉलामध्ये जो प्रोटेस्ट चालू आसा आमच्या आमी तुमकां मेरचे जंक्शना वयल्यान सध्या हे विज्युअल्स दाखयता आनी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता मोठ्या प्रमाणान हांगासर लोक रस्तो आडयला आनी ज्यो गाडयो आसा थंयच्यान सर्वीस रोडा वयल्यान वयताना आमकां दिश्टी पडटा. अजय खोल तो खंय गेला हो आमचो डेली आणि होप सारको हँडल पडटा नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा आणि हे वेस्ट गोवा वेस्ट ईस्ट गोवा नॉर्थ सकाळच्या हांगासर न्हू आतां जग पळयता आतां आनी 4 दिसांनी आतां खूब पळयता तुमची सोयरी वय दाखयता सोयरो न्हू तुमकां गणेशाचो मावसो थंय किंमत ना आनी हांगा तरी किंमत न्हू गोंयन गावली ताका थंय मांजिना ताका हांगा तरी मांजन ताका हांव निमाणो कुसलो न्हू तूं कसली लिडरशीप उरल्या भाशणां उलयताले आवाज काडचो ह्यो जाल्लो हांव काय म्हणत तें तुमी म्हणपाचें हांव म्हणूंक शकना तें आहे की तसं
कोण सांगला ये पळय ऐकय रे मावशी बा तितले दुसरे पोस्ट टाकावे आपलं मावशी बा आपलं बरं मग मन नाही गेले म्हणून तू सोना तुझं आहे ना
जाणा जाणा म्हणटा ही नाका म्हणटा
कट मारून मरे झालो आणि आतल आणि आतलो माझे माझे ते उदाहरण रे चर्चा केन्ना डिसिजन जावन आसा चर्चा जाल्या उपरांत मागीर डिसिजन जाता तुका चर्चेक आपयले आनी काल व्हिडिओ करून सगळ्याक व्हायरल केलो तेंच्यांनी की युनिटी मॉल कित्याक जावं कशें राजकारण हे सगळें राजकारणी करता दगाबाजी जाली कितली आनी बरोबर
एडी धरून शिवण देसाय सगळं तो तयारी करता हा पळय मित्रांची सुद्धा तो तेच पत्र करणार अरे मूर्खानो खंय आसा तें दाखय न्ही खंय आसा नो मिनिंग नो मिनिंग इट इज नॉट एनओसी इट इज नॉट एक्झॅक्टली आणि सगळेजण बरी प्रशंसा करतले नमस्कार येवकार हांव किशोर नायक गांवकार आमी आसा मेर्शी हांगासर आयज सकाळ सावन हांगासर चिमलकारांचें जें आंदोलन सुरू आसा तें तुमी सकाळ सावन लायव्ह वेगवेगळ्या मिडियार पळयत आसात 19 दीस हो हंगर स्ट्रायक आनी हें आंदोलन ह्या चिमलकारांनी केल्लें आसा खरें म्हटल्यार जशें जशें आंदोलनाचे दीस वयतात तशी तशी आंदोलनाची हवा वयता अशें आमी जाणात पूण जशें जशें आंदोलनाचे दीस वयता तशें तशें आंदोलन उग्र जाता अशें आमकां क्वचित प्रसंगात पळोवपाक मेळटा हें कित्याक जाता तर हें आंदोलन हें ह्या लोकांच्या काळजाचें आंदोलन हें वेगळी आंदोलन न्हू हें पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड आंदोलन न्हू हें अस्तित्वाचो लढो ह्या चिमलकारांच्या अस्तित्वाचो लढो आनी त्याच खातीर जीवन मरणाचो हो प्रश्न तेंच्या खातीर आसल्या कारणान आयज फाटली 19 दीस हे चेन हंगर स्ट्रायक तेंचो सुरू आसा आनी आयज तांणी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाक लागून म्हणून आयज हें आंदोलन सुरू केल्लें ऑब्वियसली विधानसभा सुरू आसा पवित्र लोकशाहीचें आमचें स्थळ ज्या स्थळाचेर लोकांचे विशय चर्चेक येवपाक जाय जाल्यार त्या स्थळाचेर ह्या चिमलच्या ह्या आंदोलनाची कशी फकाणां आनी कशी फजिती सुरू आसा ती आमी पळयल्ली आसा ह्या चिमलच्या आंदोलनाच्या विशयाचेर काल विधानसभे भितर एक कॉलिंग एटेन्शन येता कॉलिंग एटेन्शन सरकारचोच आमदार ज्या मतदारसंघान हो युनिटी मॉल येवपाचो आसा त्याच मतदारसंघाचो आमदार हो कॉलिंग एटेन्शन हाडटा आनी ताचेर त्याच सरकारचो मंत्री उत्तर दिता त्या मंत्र्याचें उत्तर तुमी पळयलां आसतलें जर पळोवंक ना जाल्यार तुमी उजरत त्या मंत्र्याचें परत उत्तर आयकात तें उत्तर आयकल्या उपरांत हो मंत्री पर्यटन मंत्री काय आदिवासी खात्याचो मंत्री असो प्रश्न तुमकां पडटलो
आदिवासी खात्याच्या मंत्र्याक सुद्धा या आदिवासी लोकांचे कितले पडोवना तितली काळजी आमच्या गोयच्या पर्यटन मंत्र्याक ह्या चिमलकरांची आणि ह्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्या लोकांची जाल्लेली आसा. कशा तरेन तांणी आव्हान केले वेगवेगळ्या ज्या आंदोलनांत बसपी आवयन की तुमच्या भुरग्यांचो फुडार तुम्ही पळयात, तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थंय स्टॉल मेळटले. ते जर चित्र तुम्ही त्या युनिटी मॉलाचे जर पळयत जाल्यार त्याच्या कुशीक गोंयकारांक उबो तरी रावपाक मेळटले काय ना हो खरो प्रश्न आसा. फोटोप खूब जाले. काल पुरायपणान त्या चर्चेच्या उपरांत एक गजाल तुमच्या लक्षात येतली की केंद्र सरकारान थंय पयशे दिल्या, केंद्र सरकारान पयशे मंजूर केल्या म्हणून तो कंपल्सरी येवपाक जाय. कोण म्हणटा कंपल्सरी येवपाक जाय? आतां मेरेन तुम्ही कितले प्रोजेक्ट मोपा एअरपोर्टाचेर तुम्ही पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगल्यो, बिझनेस दिता म्हणून सांगल्यो, टॅक्सीवाल्याचे हाल सुरू आसा कितल्या जाणांक तुम्ही दिले. आयुष हॉस्पिटलांत तुम्ही स्थानिकांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगल्यो, खंय आसा तो एग्रीमेंट स्थानिकांक नोकऱ्यो दिवपी? तुम्ही लोकांक परत परत फटयतात. लोकांक जर नाका जाल्यार तो युनिटी मॉल तुम्ही त्याच जाग्यार कित्याक हाडपाक सोदतात? ह्या पुराय आंदोलनाचे नेतृत्व करपी गोविंदबाब शिरोडकर आमच्या वांगडा आसात, जे चिमलच्या बायोडायव्हर्सिटी अध्यक्ष जावन त्या भायर गोंयचे नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेर्लेकर हांव सुरवात करता आमच्या गोविंदबाब शिरोडकरा कडल्यान. काल तुम्ही मंत्र्याचे उत्तर आयकले आसतले. मंत्र्यान ज्या पद्दतीन ज्या परिस्थितीन तुमचे तो भले करपाक सोदता, तुमच्या आदिवासी समाजाचे तो कल्याण करपाक सोदता, तुमच्या आदिवासी भुरग्यांक बायलांक तो त्या मॉलांत नोकरी दिवपाक सोदता, तुमच्या लोकांक तो वेवसाय दिवपाक सोदता, इतले जावनूय तुम्ही त्या युनिटी मॉलाक कित्याक विरोध करता? आयटी पार्क विरेश, तुम्ही आता पुतून असेंब्ली कामार जावन हांगासर येयलेले आहा आनी ओके असेंब्लीन पुतून हांगासर येयलेले आहा आनी तुमी पळयता पुलीस बंदोबस्त चड जालो म्हणजे तेजेर तुमचें कितें? पळय कितें आसा, आमी आमचो डिमांड जो आसा तो क्लियर केल्लो आसा आनी जे चिमलकारांचो डिमांड आसा तो म्हणजे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो. आनी हो जो इशू आसा तो आमी विधानसभेन कंटिन्युअसली लावन दवरलो. आतां पासून आमी विधानसभेन जेन्ना आहले तेन्ना मुखेलमंत्र्याक सांगलें की बाबा हे तुमचे हट्टीपणा सोडा आनी हे युनिटी मॉल जे आसा ते स्क्रॅप करा. लोकांचो प्रश्न आसा हो आमचो स्वताचो प्रश्न, हो लोकांचो प्रश्न आनी लोकांक कितें जाय त्या भशेन तुमी अंडरस्टँड जावन तेजो विचार करून तुमी एक्शन घेवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी विधानसभेन आहले तेन्ना तितल्या पुरती बसून आमी सांगलें की बाबा तुमकां कितें पॉयंट आहले ना तुमी हेज्या पयलू तांकां कित्याक सांगना, तुमी डायरेक्ट युनिटी मॉल हाडलो आनी आतां तेंचेर थोपलो. सो एक विचार जो आसा म्हाका दिसता ह्या मुखेलमंत्र्यान करपाची गरज आसा की ह्यांच्या म्हटल्यार आमच्या जो बहुसंख्यक एसटी डॉमिनेटेड जे चिमलकार आसा ते चिमलकार हांगा रावचे आनी हो जो युनिटी मॉल आसा तो टोटल स्क्रॅप करचो. अशें न्हू की तो दवरचो, मात्तूय दवरचो, तो डायरेक्ट स्क्रॅप करचो आनी हो इको सेन्सिटीव एरिया हो प्रोटेक्ट करून दवरपाचो. पूण विरेश बाबा आतां पळयत जाल्यार हे सकाळच्यान बसल्या प्रोटेस्ट हांगा आहा तांकां एसेंब्लीन वचपाकूय मेळना सो ते हांगाच बसले. तर केन्ना पर्यंत चलतलो हे? पळय म्हाका खरें म्हटल्यार दुख्ख दिसता कित्याक सकाळच्यान सांज पर्यंत उपाशी पोटाचेर ते सगळे लोक हांगा जमलेले आसा आनी एक पोट तिडकीन ते आपणाचो आवाज आनी उलो मारीत आसा. आयज मुखेलमंत्री आमचो मुखेली आनी त्या मुखेल्यान खरें म्हटल्यार तेंचे कडल्यान आयकोन घेवपाक जाय. तो परत परत काल जेन्ना गेले कालूच हें खरें म्हटल्यार सॉल्व जातलें आनी हेजेर पावचे नासले. काल समज तेंच्यांनी म्हटलेलें की बरें आसा आमी कितें आसा तें होल्डार दवरता आनी बंद करता आनी प्रत्येकदां आतां तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे एक कडक कशें स्टेटमेंट दिता की आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना, आमी फुडेंच वयतले. मुखेलमंत्री सांगता हो आमचो प्रोजेक्ट आमी आमकां जाय तशें आमी करतले, आमी फुडें वयतले. म्हटल्यार हें कशें ही हट्टीपणां धरूंक जायना. आमी लोकांचें चिंतपाक जाय, लोकांचो कितें व्यू पॉयंट आसा हो आयकोपाक जाय आनी क्लियरली जेन्ना इन्फ्लुयन्स झोनाचे आमी उलयता ते निग्लेक्ट करता, तेजेर उलोवंकूच सोदना. सो आमी लोकांनी जो पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा हेका आमी पाठिंबो दिल्लो आसा आनी पिसफूल प्रोटेस्ट सकाळच्यान सांज पर्यंत पिसफुल्ली ते रावल्या. आजून बसून जेन्ना पुलिसांनी बसून तांकां सांग की फुडें वचपाक हांगाच राव म्हणून तरी पूण ते हांगा रावले. पण हेजें जें हें आसा म्हटल्यार हाती भायर वचपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता हें कंट्रोलान उरपाक जाय आनी लोकांक तो राग येयल्लो आसा. म्हटल्यार हें साहजीक आसा कित्याक इतलो सकाळच्यान सांज कोणीय येल्यार राग येतलोच
आनी हो राग तुमी निर्माण करपाचो प्रयत्न करूं नाका. लोक गोंयकार आमचे सगळे आनी गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवप आनी गोंयकारांक सारकें दवरप ही आमची गरज आसा. आमकां सांबाळपाक जाय. आनी फाल्यां कितें आसा आतां आमी पळयता की इतली सेक्युरिटी हाडल्या, पुलीस फोर्स हेल्मेटां घातल्या, जॅकेटां घातल्या, जो हे जेन्ना लाठी चार्ज करता त्या भशेनचें हें केल्लें आसा. हें जावपाक जायना. आमी थंयच सांगलां आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की लाठी चार्ज करची ना म्हण अशें आमी जेन्ना थोडे सीन पळयले की बसींनी बीन पावल्ले, लोकांक बसींनी घातलेले. सो हेंय जाल्लें, तेंय आमी तांकां सांगलें की हें जावं नाका, एरेस्ट करपाचें न्हू. कितें आसा तें बरे भशेन मोगान हें सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. आनी आमी म्हणटा की गोंय समज आमी राखतले जाल्यार बरे भशेन राखपाक जाय, बरे भशेन मोगान आमी एकामेका कडेन बरे भशेन उलोवन राखपाक जाय. आनी समज वायटपणान गेले जाल्यार ते हाती भायर वयतले. सो हें जावचें न्हू. हांवूय तेंचेर आतां उलयतलो कितें आसा एक्झॅक्ट सिनारियो. अजून पर्यंत तरी मेसेज कांय ना. आमकां विधानसभेनूय ना, विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा. ऑपोजिशन लिडर थंय उलयता, म्हाजें उलोवप जालें आनी त्या उलोवपानूय हांवें मांडलें की कित्याक लागून युनिटी मॉल नाका आनी कितें हो प्रश्न. तें सगळ्यांक खबर आसा. तरी पूण मिसगायड करपाचो प्रयत्न हे करता आनी ते म्हणटा की दुसरे कोण तरी मिसगायड करता. आमी कोण मिसगायड कोणाक करिना. सगळ्यांक सगळें खबर आसा. युनिटी मॉलाचें पूर्णपणान एक्सप्लेनेशन हें ऑलरेडी दिल्लें आसा. ते आनी आमी सांगपाची गरज ना. पण इतलें आसून बसून, इतलें जाणून बसून तुमी तरी पूण हट्टीपणां घेवन बसल्या. ही हट्टीपणां बंद करपाची गरज. ना ना आतां आमी तेंचे कडेन कितें आसा एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. तेंची कितें आसा जावं तांकां कितें मेसेज येयल्या तीय आमकां खबर ना. कित्याक सरकाराच्या थ्रू कितें मेसेज येयल्या तीय कळपाक जाय. आनी म्हाका खरें म्हटल्यार बरें दिसना. कित्याक दीस सकाळचे येयल्ले वताक आखे कडार रावन ते आयज रातचे आतां 9 जावन गेली तरी पूण ते आसा. एकूच तेंचो हे प्रश्न आसा तो हें. आनी हेका कितें म्होंव लागला हें खबर ना म्हाका. जो युनिटी मॉल आसा हेका म्होंव कसलो लागला. सायडीचे दोंगर आसा तो तेजो म्होंव लागला. ते दोंगर काबार करपाचो म्होंव लागला. ती कसली कोफरादी आनी कसली जमीन आसा काय तेजो म्होंव लागला. हें सगळें हेजें फायंड आवट करपाचें पडटलें. कित्याक इतलो म्होंव लागून येयल्या अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक इतली हट्टीपणां घेवन बसल्या. तेणें म्हणपाक जातालें आमी विचार करतले कितें आसा तें. मात हांवें हाडटलेच म्हणटा. हो कितें म्हणून हें म्हाका कळना. हाडटलेच म्हणटा. हेजेर आमी कितें तरी निर्णय घेवपाचे आसा. हें आमी फुडें धुकलीतले मागीर हाडटलेच. हो हाडटलो जो हट्टीपणां आसा पळय ही म्हाका दिसता सरकारान फाटीं घेवपाक जाय. आनी विधानसभेचे जितले तेंचे 33 जे आमदार आसा ह्या 33 आमदारांनी चिंतपाक जाय. आमी जो तेंचो मिनिस्टर आसा, ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तावडकर, तेकाय हांवें सांगलें विधानसभेनूच तेजे हें सांगलें ताका की बाबा हें जावपाक दिवं नाका. तुमी कितें आसा जाल्यार उलया आनी उलोवन कितें जाता तें सॉल्व करा. हें फुडें व्हरपाक दिवं नाका. सो अजून पर्यंत तेंच्यांनी तरी अजून हें करूं ना. हांव तेंचे कडेन विचारतलो कितें एक्झॅक्ट तांकां येयल्या मेसेज काय ना ती येवंक ना. नाल्यार तेंचें कितें डिसिजन कशें कितें आसा तें कन्वे करपाचें आमी प्रयत्न करतले. आमकां जाय की बरे भशेन हो युनिटी मॉल भायर मारलेलो आनी लोकांक जो त्रास जाल्लो आसा आयज इतलो त्रास जाला आनी फुडें पासून असो त्रास जातलो जाल्यार ते हट्टीपणां सरकार घेवन बसलो ना. तुमची रिक्वेस्ट कितें आसतली काय म्हणटा. लोकांक तुजी रिक्वेस्ट आतां कितें लोकां कडेन हांव उलयतां कित्याक हांव लोकांक मेळोंक येयला. कित्याक हेज्या पयलू आमी कंटिन्युअसली ह्या प्रोटेस्ट जावं जो मुवमेंट आसा जो मुवमेंटान आमी वांटेकार जाल्ले आसा हो लोकांचो मुवमेंट आसा. लोकांक कितें जाय चिमेलकारांक कितें जाय त्या भशेन आमी करतले. आमी हेज्या पयलू कितलेशे मुवमेंटांनी तुमी पळयला आसा. हालींच आमी करमळीचो मुवमेंट घेतलो आनी तोय आमी हें केलं. थंय पासून अशेंच जाल्लें. ऑफिसर आपणाक जाय तशें करता. ते नाका आसलेल्यो रिपोर्टी दिता. कोण कितें सांगता म्हणून दिता. सो हें सगळें मिली भगत जी आसा ती दिसता. आयज हांवें एसेंब्लीन बसून काडलें की एक मर्डर जो जाता मकान खोत जाग्यांक लागून मर्डर जाता. जागो हो आयज सामको व्हडलो सब्जेक्ट जाल्लो आसा आनी ह्या जाग्याकूच लागून आयज इतल्या लोकांक जमनीर बसचें पडलें. हो गांवचो जागो आसा. हो राखून दवरपाची गरज आमचे कडेन आसा. भायली लॉबेंचो सगळ्यांचो दो ह्या जाग्यांचेर आसा. सो हो प्रोटेक्टर म्हणून आयज हे लोक आयज सगळे हांगा बसल्या पळय ते प्रोटेक्टर गोंयकार कोण बसले हे प्रोटेक्टर ऑफ दीस लँड. आनी प्रोटेक्टरांकूच तुमी आयज आडोवन दवरता. प्रोटेक्टरांकूच तुमी उलोवंक दिना. प्रोटेक्टराचे आवाज आयकुपाक सोदिना. सो हे म्हटल्यार प्रोटेक्टरांकूच तुमी काबार करपाक सोदता काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. सो हांव परत एकदां ह्या सरकाराची यंत्रणा जी आसा तेंचे जे मुखेलमंत्री आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आग्रह करता की हो जो डिमांड घातलेलो आसा हो डिमांड जो मांडलेलो आसा हो डिमांड तुमी आयकून घेवचे आनी हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे. पळय कशें आसा अशें खूब जाण म्हणटा. आतां खंय जो एजी आसा पांगम एक स्टेटमेंट दिवन गेलो खंय. मात अशे स्टेटमेंट व्हडली व्हडली करून गेले. हेज्या पयलू जो आदलो कितलेशे मिनिस्टर सीएम पयलूचे मिनिस्टर ते सगळे स्टेटमेंटां करता. ते डायरेक्ट स्टेटमेंट करता. पण लोकांचो पावर इज सुप्रीम.
पिपल्स पॉवर इज सुप्रीम. आनी हे तुमी मेयावलीच्या टायमार पळयला, कोडाराच्या टायमार पळयला, हे तुमी सांगार जेन्ना IIT येतालो त्या टायमार पळयला, काणकोण IIT येतालो त्या टायमार पळयला. प्रत्येक वेळा जेन्ना अशें जाता आनी नावशीच्या टायमार पळयला, आनी प्रत्येक गांवांनी अशें कितें घडटा तेन्ना लोक जे आवाज करता, लोक कशे उलयता, लोकांक कितें जाय हें धाडपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनान पासून तेंच बरयल्लें आसा की आमकां लोकांचो कितें अधिकार आसा तो प्रोटेक्ट करून आमी फुडें वचपाक जाय. थँक्यू. नहीं, आज हम मिलने आए हैं और मेरे को बहुत दुख लग रहा है क्योंकि सुबह से जो प्रोटेस्ट करने के लिए चुंबल के लोग आए हैं और सुबह से इधर बैठे पहिली नेगेटिव्ह आता ह्याचा विचार नाही होतून आमचो कोण रुरल फॅटर्नीचा विचार करतो त्याचे सगळे काढल्याबरोबर आमच्या स्कूलमध्ये पळत आलो कोणी आमच्या रुरल IT पार्कच्या त्याची प्रॉपर्टी टाकल्याबरोबर काही झालं आणि मॉलेस्टेशन केलें थंयसर बिल्डिंग काढून अशें जालें आनी आतां हांव मॉलेस्टेशन म्हाका विचारता म्हाका करपाक कित्याक दिना तूं अजय तुम्ही 10 मिनटं टायम दिलो ऑलमोस्ट वर माहीत जाय दिले तुमकां कितें रिप्लाय येयल्लो आसा रिप्लाय अजून काय ठेवला आनी मागीर आमी सांगलेलें की आमी वयता म्हणून आमकां वचपाकूय दिना मागीर पयलें सिच्युएशन कशें आउट ऑफ कंट्रोल केलें तें जावपाक नाका लागून आमी ठरयलां की आमकां तुमी वचपाकूय दिना मार्चूय करूंक दिना सो आमी हांगाच बसतले लोकांनीच सांगलां हें सगळ्यांच्या की ते हांगाच बसतले ते पळोवन आमकां रिप्लाय काय येयना आनी काय आमचो जी डिमांड आहा ती स्क्रॅप जायना ते पळोवन हांगाच बसतले कित्याक फाल्यां परत असेंब्ली आसा सो फाल्यां आमकां वचपाक मेळटा हें सोंपना इतले बेगीन सो अशी न्यूज आमकां मेळ्ळी की सगळें जालां म्हणून स्क्रॅप जावपाचें आहा फक्त एक 2 फावटी मातसो मदीं येता म्हणून अशें आमकां आयकूंक मेळिल्लें ते कितें पर्यंत खरें आहा कितें आहा आमकां कांय खबर ना की असेंब्ली कितें जाता तें आमकां खबर ना पुलिसूय चड जाल्लें आसा लोकूय चड आतां येवूच आसा आमी अपील केल्लें तर सो आमी ठरयलां की आयज ह्या दीस हांगाच रावपाचें कितेंय जर अपडेट येना तर आमी फुडलो 7 स्टेप आहात आमी फाल्यां सकाळीं घेतले पण सध्या लोक दिसभर हांगसर आसा ऑलमोस्ट आतां लोकांनी काय खावना सो लोकांची हेल्थ कंडिशन की कशी वेवस्था केला आमी जेवणाची वेवस्था केला मदीं तांकां चाय हाडला आनी स्नॅक्सूय हाडलेले आमी सो आतां जेवणाची वेवस्था केला थोडे जण 10 ते 15 जाण आमी हांगा स्ट्रायकर आसतात तेंचे आमचो हांगा स्ट्रायक सोंग तोडला मात ती तत्पर आसा मातशे त्रास जाता जाल्यार एक दीस ती आपल्या गांवा खातीर आपल्या तोया लेखा खातीर ती रेडी आसा तेंच्यांनी हय म्हटलां सो आमी ते तेंची कंडिशन आमी पळयला सगळ्यांचें आमी लक्ष आसा सो आमी रावतले हे एक्चुली सरकारान चिंतपाक जाय हांगा 2दा कोण म्हणटा कलेक्टर येवन गेलो मामलेदार हांगा DSP सगळे हांगसर आसा तेंच्यांनी ती मॅसेज ग्रावंड रियलिटी सरकारा कडेन पावोवपाक जाय CM कडेन पावोवपाक जाय सो आमची ताकाच लागून आमचो पीसफूल प्रोटेस्ट हांगसर चालू दवरता आनी एक मॅसेज दाखयतले की कितें कशें आयज एसटी लोक आपल्या गांवा खातीर रस्त्यार न्हिदपाक रातचे सुद्दां थंडेर बुकेन रेडी आहा तो असेंब्लीन ST मिनिस्टरूय आसा तेणी तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केल्लो तेंच्यांनी कांय करूंक ना तशें काय सांगलें ते फक्त देव बरें करूं तेच करता आनी ट्रायबल मिनिस्टरान काय करूं ना कित्याक आमी अशें इनिशिएटीव घेतलो पयर CMाक येवपाचें मात ट्रायबल मिनिस्टर आमी तेवढं काय करूं ना गोविंद गावडेन काय इनिशिएटीव घेवंक ना सो तेच आमकां खूब दुखता तेन्ना लोक असले लोक रस्त्यार आसा तेन्ना तूं भाशणां दिता की तुमचे रक्ताचे नाते आसा भावनीक सामाजीक नाते आसा जाल्यार तुमी हांगा येवन ते दाखोवपाक जाय आसलें ऑपोजिशन MLA येयला परत आतां आमदार दुसरे येयल्ले आसा सो आमकां अपेक्षा आहा की CM आमच्या आयकतलो म्हणून नाजाल्यार आमी हांगाच रेडी आहा आनी फाल्यां मोर्चा आमी डेफिनेटली वतले सो तुमी हांगा केन्ना रावतले समज तुमकां CM म्हणून सांगासर रावतले का CM असेंब्लीन अनावन्स करीसर रावतले की बाबा CMाक असेंब्लीन अनावन्स करपाची म्हणून गरज ना CM एक नोटिफिकेशन काडून नाजाल्यार एक ट्वीट सुद्दां करून एक ऑफिशियली अनावन्स करून आनी
स्क्रॅप करता म्हणून हो प्रोजेक्ट सांगून जाता असेंब्लीनूच एश्युरन्स दिवपाक जाय पण गरज जर असेंब्ली सोंपता जाल्यार तिणें आपल्या ऑफिसांतसून एक लेटर नोटिफिकेशन काडून करूंक जाता. सो हे सीएमाच्या हातीन आसा सगळे. तिणी रोहन कोटेच्या प्रचाराक येवचें न्हू, लोकांची भावना आनी आमची समजून घेवचे आनी आपले जे कितें तो म्हणटालो की तेजो DNA ट्रायबल DNA आहा सरकाराचो तो तेणी सांगपाचो कितें खरो DNA ट्रायबल आहा. फाटी असोच एक प्रोटेस्ट जाल्लो म्हणल्यार TCP ऑफिसान जाल्लो आनी तेन्ना तो जे प्रायवेट प्रोजेक्ट घेवपाचो हें तो होल्डार दवरिल्लो. सो तुका कितें दिसता की हेजेर कित्याक तशें कांय जायना म्हणून? तो प्रोजेक्ट कितें तो प्रायवेट आनी तो होल्ड म्हणल्यार तो टेम्पररी फक्त शोकून नोटीस काडला. हे स्क्रॅप असो हे जावंक ना तो मागीर कोर्टान वता तेजी लिटिगेशन चालू आसा. हो सरकाराचो प्रोजेक्ट आहा आनी रोहन कोटेचो हितून इगो हट जाता. लोकांक मेळटा लाखांना म्हणटा तो जाय म्हणटा पूण तो फाटीं सरपाक रेडी ना. तेजे इगो खातीर तेजे एकट्या मनशाच्या इगो खातीर हे सगळे उरलेले आसात. ताका दिसता हे ट्रायबल लोक धाकटे लोक हे आपल्याक काय शिकोवंक शकना म्हणून ते उरलेले तेजे सेल्फ प्रॉपर्टी तेचेर आसा, तेजो इंट्रस्ट तेचेर आसा म्हणून हे सगळें जाता. आमकां डिमांड आसा की हो बेगीन डायवर्ट करूंक सोदता आनी कितें लोक इतले टेन्स जाल्ले आसा भुकेन इतले हे जाल्ले आसा एजिटेट जाता रोखडेच. तरी पूण आमी ते हँडल केले. लोकांनी आपलो आमच्या लिडराचेर विश्वास दवरलो आनी ते हँडल जाले. सो लोकांक ते आतां सद्या आमचे आन्सर ना ते तांकांय सांगला की ते हांगा म्हणजे लोकांक क्रावड पळोवन ते आपली मायलेज घेवन हांगासर येता. अजय आपयता तुका
सो हांव तुम्ही आयज इम्पॉर्टंट मिटींग बट आयज तुमी पावले हिंगा टायम काडटा तुमी अशें सांगा आतां दिसभर तुमचो डिसिप्लीन जे बायलो फाटल्यान बोल्ला पळय कुकीज बोल्ल्या कांयच करनासतना थकल्या कितें सांगता आयचो दीस आनी आयचोच न्हू ज्या दिसाच्यान तेंच्यांनी युनिटी मॉल नाका म्हटलें ज्या दिसाच्यान ते उपोशणाक बसला हांगासर तो आयज पर्यंत आनी फुडें जो पर्यंत निर्णय तांकां जाय आमकां जाय तसो येयना तो पर्यंत हे चालूच उरतलें पूण हो एंटायर एपिसोड आमच्या इतिहासान दर्ज जाता ही सगळीं लोक आयज हांगासर बसोन अमर जाल्लेलीं आहा तेंचें नांव हिस्ट्रीन परमनंटली रेकॉर्ड जातले की कशे गांव वाचोवपाक लागून तेंच्यांनी उपाशी पोटार स्ट्रायक केलो धरणेक बसले हे सगळे केले ते हिस्ट्रीन रेकॉर्ड जावपाचे आहा आनी त्याच ब्रेथान हांव एक सांगपाक सोदतां CM आनी तेजे मिनिस्टर जे ह्या लोकांचे विशीस आनी तेंचे मागणे ओवररायड करून पांया पोंदा चेपून मस्तून तांकां आपलो जो हट्ट करपाचें आहा पळय तेंचें नांव हिस्ट्रीन काळ्यान बरोवन वयतले आनी हे पयले प्रसंग न्हू युनिटी मॉलाचे पयले प्रसंग न्हू तेंच्यांनी कितल्योश्योच अश्यो करण्यो केल्ल्यो आहा जेका लागून तेंचें नांव हिस्ट्रीन सारके काळ्या रंगान बरयतले आसतले आतां आमी विसरूंक ना अजून श्री खापरेश्वराचो विशय डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तेंच्यांनी जागेकाराक सुद्दां हात घातलेलो आहा आनी जर बारीक आमी पळयत तेका हात घातलेल्याक हेंचे प्रॉब्लम्स कितले पटीन वाडला ते पळया इतले सोंपेपणी तो सोडचोलो ना चिमलाकार ते सायडीन हरमळकार जस्टीस रिबेलो येदो व्हडलो पावर हावस ह्या अख्ख्या मुवमेंटाक आतां मेळ्ळो आसा आनी खूब पिडपाचें आहा ह्या लोकांक हे जे मंत्री आमदार आमचे आसा पळय तो श्री खापरेश्वर तांकां कसोच सोडचोलो ना तुमी कितले हट्ट करतात तितले तुमकां आनीक बडी पडटली तेंचे कडल्यान आमी आतां पयल्या ज्या भशेन स्टेटमेंट्स येतात वेजी स्टेटमेंट्स पयले ते दुसरे मिनिस्टर तेणी स्टेटमेंट दिता खंय सेन्सिटिविटी खंय दिसना जे लोक हांगा आख्खो दीस जाले कोणें रिप्रेजेंटेशन पण धाडूंक ना इवन तो कलेक्टर जो पावला तो इन्स्टेड ऑफ अंडरस्टँडींग तो म्हणटा तुमी बरोवन दिया आपूण फुडें काडटा तुमचो आवाज कशें पळयता तुमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर ऑर नो सेन्सिटिव्हिटी इट इज इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्हाक लोकांचे कांयच पडलेलें इट्स क्लियर तांकां जाय तेच करता आनी तांकां कित्याक जाय ते सांगता तेंचें बरें जातलें तांकां नाका न्हू तरी आसतना आपूण तुमचें बरें करता न्हू करूंक दिया न्हू आमकां हो कसलो एप्रोच तांकां जाय तशें तुमी वागपाक जाय तेंच्यांनी नाका म्हटलें तुमी फाटीं सरपाक जाय हे गव्हर्नन्स अशें हे रामराज्य चलोवपाक सोदता हे रामराज्य न्हू हे अजिबात रामराज्य न्हू हे ते साधू हे जो रावण जो साधवाचो भेस घेवन येयल्लो पळय सीतेचो अपहरण करपाक हे ते साधू हे रावण जाल्लेले आसा तांकां जाय तशें करपाक दिल्या ते बरें पूण आमी जर नाका म्हटलें जाल्यार आमी देशद्रोही जातात पूण हे चलचलें ना आनीक दीस तेंचे दीस भरलेले आहा तेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा आतां ते रावले बसल्या तेणी तांकां ऑफर पण केलें तुमकां जाय जाल्यार आमकां हिंगा उठया आमकां व्हरा कितें तरी करा नाल्यार आमकां सोडा पूण कांयच एक्शन जायना ते सायडींतल्यान नाल्यार हेणी लोकांनी कितें करपाचें तुमचे हितून कितें करपाचें ऑन म्हटल्यार ऑप्टिमिजम म्हणटात पळय आशावादी म्हाका दिसता ते फाल्यांक रावला फाल्यां ओपिनियन पोल डे न्हू अख्ख्या देशान भारत देशान गोंयकारांक कितें जाय आसलेलें ते मानून घेतले मे बी ते फाल्यां आमकां डिसिजन दितले बरें चिमलाकारांनून तुमकां नाका न्हू आमी फाटीं सरता होपफुली फाल्यां असो डिसिजन येतलो असो दिसता त्रास काडचेच पडटा त्रास हे काडचेच पडटले त्रास काडल्या शिवाय जे मेळटा पळय तेजी किंमत उरना अशें म्हणिना हांव की तेंच्यांनी आजून पर्यंत त्रास काडला ते कमी म्हणून अशें हांव खंयच म्हणिना पूण जर इतिहासान दर्ज उरतले न्हू
जाल्यार कितले त्रास काडला पळय तेज्या उपरांत तांकां तो निर्णय मेळ्ळो, तेज्या उपरांत तांकां ती ट्रॉफी मेळ्ळी न्हू, तेजो आनी एक वेगळोच अर्थ आहे. स्वप्नेश तुमी म्हणले पळय ओपिनियन पोलाक तांकां हें मेळटलें पूण ओपिनियन पोलाक ते तितलें इम्पोर्टन्सूच दिना गव्हर्मेंट, जाल्यार तुका दिसता फाल्यां आनी कितें येत म्हणून ओपिनियन पोलाक दिला तेणी केन्ना तरी इम्पोर्टन्स? आमी जेन्ना भुरगे आसलेले पळय ज्या गोश्टीक आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले, मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमच्या जाणट्यांक बीन आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले, जाल्यार आमचे पेरंट्स न्हू आमकां बडी मारून तेजो म्हत्व सांगताले, इम्पॉर्टन्स सांगताले. तर ती बडी मारपाचें काम आतां जनतेन करपाक जाय, हांकां शिस्तीर हाडपाक. तुमी म्हणटा कितें सरकाराक आतां हेजेर मिटीर हाडपाक जनतेन बडी मारची पडटा. ऑब्वियसली, आनी फक्त जनताच न्हू, ते सायडीन श्री खापरेश्वरूय आपलो दांडो मारपाचोच आहा, मारीत आहा तो पयलीं. बांयगीणकार मारतलो म्हणटा डेफिनेटली. हेज्या पयलीं तेंचे जावपाचें आहा अशें दिसता, लक्षणां तशीच येयल्लेली आहा. खूब हांव म्हणटा तेणी आपले गांव राखपा खातीर ते भायर सरले, ताका खूब पयलीं कित्याक खूब कमी लोक भायर सरतात. आमी पळयला करमयचे लोक तशेंच रातभर रावले आनी ते लास्टचे रातचे 10:30-11 तांकां एक न्यूज मेळलो बाबा ते नसरी भोगता. तशें हांव गव्हर्मेंटान तेंचे चिंतून एक तर बरो न्यूज येतलो आनी हो प्रोजेक्ट जो गांवकारांक नाका तो कॅन्सल जातलो. तेणी ऑलरेडी सांगलेले व्हडले प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट मेवल आसा ते गोंयान कित्याक म्हणजे गांवांनी कित्याक ते सिटीन जावपाक जाले. आतां आमकां सांगलेलें आहा आमचे पाटो प्लाझा, थिंगा येद व्हडले प्रायवेट मॉल येता, ते पाटो प्लाझा पयलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां हाडपाक करपाक ती डेव्हलपमेंट केल्ली. ते तोले जागे सोडून जे डेव्हलपमेंटाक जे गव्हर्मेंटान रिजर्व केल्ले जागे सोडून प्रायवेट प्लेयरांक दिला आनी हे आमचे आपले मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी हाडटा, जांकां लोकांक नाका थिंगा. कित्याक आतां ऑलरेडी पयल्या सगळ्या गांवांनी उदकाचो प्रॉब्लम आहा. व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवंक लागले जाल्यार उदक खंयचे येतलें ते खंय तेजी वेवस्था ना. कदंबा प्लेटू अजून पासून तितली वर्सांच जाली ते पायप वॉटर ना, पूण अजून मेगा प्रोजेक्ट येता थिंगा. सो उदक खंयचें. सो हेका लागून म्हाका गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय हे मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी हाडचे पयलीं तुका जाय आहले तुमी हाडाले सिटीन. रोवन फोटो इतलो बेनिफीट आहा. पर्वरी व्हरा, पर्वरी घाला तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, पळया कितले लोकांक जाय तो. पूण लोकांक गांवांनी हाडनाका. सेकेंडली तो प्रशासन स्तंभ येता म्हणटा 17 फ्लोर येदी व्हडली बिल्डींग, तिका पयले कनेक्टेडी ना. ऑलरेडी तिका एक गव्हर्मेंटान ऑफीस येल्ली आहा आर्कायव्स, तिका लोकांक कशें हाल जाता ते पयला. लोकांक डॉक्युमेंट सोदपाक ट्रान्सपोर्टेशन ना, लोक हाल जातात न्ही वचपाक. सो गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी एक्सपिरियन्स जाल्ले बाबा तुमची ओन्ली ऑफिसां आउटस्कर्ट वचनाका, सिटीन दवरपाक जाय जिंगा ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था आसतली. पूण म्हाका दिसता गव्हर्मेंट खंय प्लॅनिंग करनासतना चलता. फकत एक रियल स्टेट लॉबीक हे प्रोजेक्ट दिवपाक आनी रियल स्टेट लॉबी सायडीक सरावंडींग जे प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टीज आसा ते डेव्हलप करपाक आपले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट थिंगा वता आनी लोकांचेर फोर्सफुली लागता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. एक आफ्टर ऑल हे एक्शेकराची मानी, लोकांचे मानी, तुमी ते सिस्टीन मोडूंक जाय. जे लोकांक जाय आमी रोड पयला, रोड सारके ना ते करा. स्तंभ आनी व्हडले आमचे मॉल्स हाडनाका. पयले बेजीक एम्युनिटीज दिया, उदक या, गार्बेज मॅनेजमेंट. चिंबला तुमी मातशें गांवान वचत पळय तर ते इंदिरानगर म्हणटा ते गार्बेजी सारके हें जाल्लें आसा, हॉटस्पॉट जाल्ला, ते क्लीन करा आनी मागीर असले प्रोजेक्ट्स हाडा. थँक्यू.
ओके ओके बरें डायरेक्ट पोटाकडे वयता हय हय सीएम येता हांव वाजून उलयता समीर आसा अजून समीर माझी बॅटरी डाऊन झाला 25% उरला दुसरो फोन टोटल डेड कितें गो हां एक मिनट रिफ्रेश कर फिनिश करून परत हे कर बॅक कर ओपन हांगा मरे आनी कोण पळयता तो गेलो नावपा बीन हांव पिरा सांगता
करायचं काय